पयलो समन्स चुकयले उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार दुसरे फावट शुक्रारा एंटी करप्शन ब्रांची मुखार हाजीर रावलो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एसीबीन केरळांतले बेनामी प्रॉपर्टीचे प्रकरणात बाबूची सुमार 3 वरां चौकशी केली। चौकशे उपरांत भायर आयिल्ल्या बाबू कवळेकाराक मिडियान धरलो। तो खंय चौकशेक पुराय सहकार्य करता। इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे गेली 5 वर्सां 6 वर्सां चालू आसा। हांव सदींच कॉपरेट करता। इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना म्हाका आनी कांय सांगपाचें ना, पूण हांवें पयलीं पासून कॉपरेट केला आनी आतांय केला कॉपरेट, आनी हेजे फुडें तांकां कॉपरेट करतलो। म्हणजे सहकार्य सदीं आसतलें, चौकशी जावनी। बाबूचे घर आनी ऑफिसाचेर घाल्ले धाडींनी ताचे घरांत मटक्याचे बूक, रिसिटी आनी तसले साहित्यूय मेळिल्लें। ते चौकशेचे मात फुडें कितें जालें ताची अजून जाग मागना। बेहिशोबी मालमत्तेचे केशींत बाबू कवळेकार पुलीस आपल्याक भितर वडयत म्हूण अटकपूर्व जामिनाक गेला। ताका सोमार मेरेन अंतरीम अटकपूर्व जामीन आसा। इतले मजगतीं एसआयटी मायन्सान मेन मायनिंग केशींत रॉय रवी नायकाक काडिल्लो समन्स ताणें चुकयलो। एसीबीन रोखडोच दुसरो समन्स काडून रॉय नायकाक बुधवारा 11 हाजीर रावपाक सांगला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।